दारबोनोड्या वाठारांत पाळीव डुकरांची तस्करी करपी टोळी कुळे रान खात्यान रंगी हात धरले। तांचे कडल्यान सुमार 13 जिते दुकर आनी 80 किलो परस चड मांस जप्त केला। जप्त केल्ल्या दुकरांचेर उपचार करून तांकां बोंडला अभयारण्यांत धाडटले। दुकरांची तस्करी प्रकरणा वयल्यान एकट्याक अटक केला हे विशींचो फुडलो तपास चालू आसा, अशी माहिती कुळेचो रान अधिकारी नारायण प्रभुदेसायान दिल्या। भाडे मेळटा म्हणून कितें करता। आयज आमच्या पंचान फोन केल्यार ती म्हणटा आमच्या जाग्यार आपूण कितें करूं शकता म्हणटा। ह्या लोकांचेर पयलीं कारवाई जावपा जाय। ते लोक हे जागो दिता म्हणून हे बाकीचे पळय कोण हांगा दुकर विकता आनी कितें विकता। आयज जे धरला पळय तेजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय अशें हांव गोवा सरकारा कडेन मागता। तेजेर आमी काय उलयना, तेजेर ऑथॉरिटी आसा आनी सरकार आसा ते पळयतले। पूण हांव आमच्या पंचायतीन हे दुकर मारता पळय जो जाग्याचो मालक आसा आनी जे कोण करता तांकां स्ट्रिक्ट तेंचेर एक्शन जावपा जाय, तांकां प्रिझन शिक्षा जावपा जाय। आयज आमी सर्वे नंबर 206 पेक्या धार बांदोडा आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी बेला रॉड्रिगीज एंड फॅमिली हांची। हांगा आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें काय म्हणल्यार हांगा रानटी दुकर जे आसा तांकां हाडले आनी कट करता आनी हांवें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमचें आतां। वेटरनरी डॉक्टर बी आयला आनी एक आमकां 13 लायव्ह हें दिश्टी पडलें, आमकां पिग सॉस दिश्टी पडले निबलेट्स आनी एक 4 दुकरांची तेमी हें केलेलीं आसा, हत्या केलेलीं आसा। तेंची तें मांस जें आसा तें आमी आतां सीज केलेलीं आसा। तें वेट केलां आमी आतां एक 80 किलो सुमार आसा वेट सगलो अंदाजी आनी फुडली कारवाई चालू आसा। आनी जे आमी आतां हें आसा लायव्ह जे सॉस आसा पीक सॉस आसा ताका ट्रिटमेंटाक आमी बोंडला आतां रवाना करतले आनी तो फुडली कारवाई कितें आसा ती आमी तुमकां देखतां चालू जाता। आनी एक मनीस मेळ्ळा आमकां, ताका आमी अरेस्ट केला आनी एक जो प्रॉपर्टीचो जो ओनर जो आसा ताजोय बी आमी आतां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले आनी फुडली कारवाई चालू जातली।